म्हापशा आनी गिरी वाठारांत फर्निचर एक्झिबिशन आनी सेल वाडल्यात म्हूण थंयचे फर्निचर ट्रेडर बोळा मारपाक लागल्यात. तांच्या धंद्याक खंय मार बसता. ही एक्झिबिशनाक कितलो तेंपच जाली चलता. एक्झिबिशनाक फक्त फर्निचर प्रदर्शनाक मान्यताय दिवची, फर्निचर विकूंक दिवचें न्ही म्हूण ट्रेडरांची संघटना मागता. Exhibition is a place where you exhibit and sell at the dealer's point. You can appoint dealers to sell. पूण सेल कम एक्झिबिशन म्हणटा पळय थंय हो एक्झिबिशन प्रकार म्हणटा तो नांवाचो जाता आनी सेल हो प्रकार आसा पळय तोच थंयच चड हे जाता. दुसरी गजाल म्हणल्यार टायम. पयलीं कितें करतात 8 दिसाचे लायसन काडटात, मागीर ते म्हयनो व्हरतात, मागीर 2 म्हयने व्हरतात. गिरी म्हापशा हांगा गिरी ग्रीन पार्कच्या ऑपोजीट एक्झिबिशन चालू आसा आनी ताका इतल्या व्हडल्या पिरियडाक परमिशन कशें मेळ्ळें तेंच कळना. हांगा आज कितले दीस तें एक्झिबिशन चालू आसा आनी तेजो परिणाम सगळ्या आमच्या हे जे बिझनस करणारे आसा फर्निचर तांचेर जाल्लो आसा. नेवर मूव आउट ऑफ गोवा. ते गोंयानूच फिरत आसता, गोंया भायर ते खंयच वचनात. म्हणून आमकां सरकारा कडेन इतकी विनंती आसा की हेजेर विचार करचो. आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. वीर सावरकर खंयचो? तो गोंयचो काय भायल्या देशाचो? राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो हो प्रस्न. बायणा रवींद्र भवनाच्या ऑडिटोरियमाक वीर सावरकराचें नांव दिवपाचें सरकारान थारायलां. गोंयच्या कलाकारांचें नांव दिवचें म्हूण राष्ट्रवादी मागता. मेन जे ऑडिटोरियम आहा रवींद्र भवनान ताका वीर सावरकर विनायक दामोदर हाचें नांव एक मेन ऑडिटोरियमान घातलां. पूण म्हाजो प्रश्न म्हणटा तो हो की हो मनीस हो खुंयचो, तो वेदर तो गोंयचो वो भायल्या देशाचो हें आमकां खबर ना. आदिवासी खेळा महोत्सव शुक्रारा सावन काणकोण आमोण्या सुरू जाता. महोत्सव शेनवारा सांजे मेरेन चलतलो. महोत्सवाक व्हॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो सयत लंगडी, लोगोऱ्यो सारकेले पारंपारीक खेळ जातले. देशी गेम्स प्रमोट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी प्रत्यक्षांत हे खेळ ट्रायबल भागांक मोठ्या प्रमाणात खेळटा अशे खेळ प्रमोट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान फाटलीं 5 वर्सां हो महोत्सव जो आसा आमी साजरे करतात. पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा हॉलान बिरेस्तारा सावन व्याख्यानमाळा सुरू जाल्या. कार्यावळ शेनवार मेरेन चलतली. आम्ही ठरवलं असं की जे कोण बोलणारे असतील ते आपल्या गोव्यातीलच असावे असं आम्ही ठरवलं. आणि गोव्यात पण आमच्या नामवंत विचारवंत आहेत हे दाखवून देण्यासाठी आम्ही फक्त गोव्यातीलच लोकांनी यावं आणि गोव्याबद्दल त्यांना अनेक गोष्टी माहिती असल्या कारणाने ते चांगल्या प्रकारे मांडू शकतील. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.